रुपेश बरं असं म्हणतो ओके पुढे हय एक मिनिट चालू कर असं असं तू डेमोक्रेसी कशी चलता आणि बीजेपी सरकाराक हे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कित्याक जाय हो प्रश्न पडटा बिकॉज दे हॅव बीन जस्ट बुलडोजिंग दादागिरीचो हो सरकार जातून ते डिबेटाक रेडी ना डिस्कशनाक रेडी ना आनी दे जस्ट मे बी वॉन्टिंग दीस पर्टिक्युलर असेंब्ली फॉर द हॅक ऑफ इट की आपली कितें आसा तें सेंटराक कितें जाय आनी तांचे कितें सेल्फ विशय आसा ते पास करून घेवपाक आनी ताच्या खातीर कालच्यान पयरच्यान पयलीं जाल्यार आज सकाळीं 4:30 आमी असेंब्लींतल्यान घरा गेले आनी आज सकाळीं 8 8:30 परत आयले सो आय थिंक इन दीस व्यू when we are showing so much of seriousness, it is for the government to show. Okay, Star LAQ 1A. This was replied on 30th March 2021. Jenna work question March and Tabler Elo. Then the minister and the chief minister refused to answer it in spite of the answer being given on the floor of the house, which does not find any provision in these rules and procedure and conduct of business. तो ताणी पोस्टपोन केलो ताजे बद्दल ते मादई पोस्टपोन केलो मादई पयर डिस्कशनाक आयलो आनी हो स्टार LAQ आयच्या डिस्कशनाक आयल्लो आशिल्लो आज दे हॅव दॅट एरोगन्सी टू से दॅट वी आर नॉट रिप्लायिंग एंड दे डोंट रिप्लाय दीस सो अ रिप्लायड क्वेश्चन which has found to be postponed, which they couldn't do under the provisions, they themselves got it into the ambit of answering today, and then they are bulldozing and saying we will not answer it today. आणि खंयच्या प्रोविजनान कित्याक आमची सगळी असेंब्ली ह्या रुल्स ऑफ प्रोसिजर अँड कंडक्ट बिजनसाय चलता हाजे ताका जेन्ना प्रोविजन विचारलें ताणें ही इज गिवन अ प्रोविजन ऑफ 49(2) खंयच प्रोविजन ना जातूंतल्यान हो प्रश्न ही कॅन पोस्टपोन आतां प्रश्न कितें आसा वाय इज दीस इशू इज इम्पॉर्टंट बिकॉज right now this particular way they have finalized it, the consultant whom they have taken in coal block म्हणजे डोंगरी तालाचो जो कोल ब्लॉक आमचो आसा तो कोल ब्लॉक आज ऑप्शन करपाक जेन्ना गोंयच्या सरकाराक सगळें दिल्लें आसा GIDC हॅज बीन द नोडल एजन्सी GIDC नोडल एजन्सी म्हणजे एक तुजी कंपनी कशी ती त्या कंपनीन सरकार भितर सरता डिसिजन कंपनी मागता सरकारा कडल्यान 2-2 वर्स सरकार डिसिजन दिना आनी सडनली अंडर अर्जन्सी अंडर GFR 94 कितें पण कोविडाचें जाल्लें कोविड जाल्ल्यान अर्जन्सी कितें घेवचें पडलें टेंडर प्रोसेस करपाची गरज नाशिल्ली आनी दे हॅड टू बाय इट दॅट टायम GFR 94 इज यूज इन अर्जन्सी बेसीस दी GFR हॅज बीन यूज अंडर अर्जन्सी बेसीस GIDC जे कोण एक्सपर्टीज हाडिल्ले KPMG प्रायस वॉटर कुपर विथ द गव्हर्मेंट अदरवायज ऑल्सो इज वर्किंग विथ सडनली तांकां सायडीक काडले द होल ब्लॉक विथ GIDC इज सपोज टू बी द नोडल एजन्सी तो काडटा आनी PPPचेर व्हरता अंडर फायनान्स डिपार्टमेंट. Now these PPP under GFR 94 takes AXKYNO as the consultant for this Dongri Tal block. At the AXKYNO along with Sunil Tech is involved in the 2015 they are under CBI scanner. त्या 1 वर्सा भितर ते कोल ब्लॉकाचे एक्सपर्ट झाले. ते एक्सपर्ट झाले म्हणून थंय तांच्या भितर जेन्ना फॉकसांव जावंक लागली these people are done under the particular scanner. आणि हे स्कॅनराच्या अंडर असताना तुम्ही ताका नॉमिनेशनाच्या बेसिसाचेर टेंडरिंग करना असताना GIDCची तुम्ही लेजिस्लेटिव्ह प्रोप्रायटरी क्वेश्चन करता यू कॅनॉट गेट इन टू इट. आता हे सगळें कित्याक करता जवळ जवळ द होल थिंग इज वेन वी आर आस्किंग दीस क्वेश्चन द बेस्ट पार्ट इज आज गोवा गव्हर्मेंटाक हे एक्सटेन्शन मेळिल्लें आसा टू सायन दीस MOU. परफॉर्मन्स गॅरंटी दिवपाची आसा. परफॉर्मन्स गॅरंटी ताणें हांगा MDO दितलो म्हणून पूण जेन्ना एक्सटेन्शन दिलां गोवा गव्हर्मेंटाक सेंटर आनी मिनिस्ट्री ऑफ कोलान तेन्ना कितें सांगलां की बेसिकली वाय वी आर फायटींग इज वी नीड टू हॅव अ क्लियर ट्रान्सपरन्सी टू नो वॉट आर द कोल क्वॉन्टिटीज अवेलेबल फॉर फ्युचर मायनिंग. आनी ताचे प्रमाणे हो जो मध्य प्रदेश स्टेट मायनिंग कॉर्पोरेशनाक सुद्दां घेवन आशिल्लो ब्लॉक आनी तो भायर आशिल्लो आनी तो ब्लॉक आज आमी घेता नॉमिनेशन बेजीर घेता ही सगळें पूर्ण हे विकपाचें ऑलरेडी थारायल्लें आसा. My very strong allegation on this particular thing is Goa government is going to lose a lot of revenue because of this type of non-transparent, opaque type of a transaction which they are trying to do. आणि आता फर्स्ट प्री-बीड ऑलरेडी कंप्लीट झाली. पब्लिक डोमेनान ना बाकीचे कितें वापरतात पळय ते फर्स्ट प्री-बीड फॉर फायनलायझिंग दीस MDO इज ऑलरेडी डन. आणि सेकंड प्री-बीड मीटिंग आसा सिलेक्शन ऑफ MDO विल बी इन ऑगस्ट. सो हो म्हयनो आनी हो पोस्टपोन जाले की इज व्हेरी पर्टिनंट टू द गोवा गव्हर्मेंट. फाल्यां खंयचो सरकार आसूं न्ही फाल्यां आमी हात बांदून जे घेतले सरकाराक आसपालो रेव्हेन्यू ना आनी रेव्हेन्यू या कोल मायनिंगाचो समज येना
आणि वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल 160 crores and 170 crores somebody has to pay म्हणून आम्ही करतात. म्हाका दिसता वी आर सिरियसली गोईंग रॉंग. एक वाटेन 277 crores आम्ही कझिनोक वेवर दिवंक सोदता, एक वाटेन आम्ही 300 कोटी आयले आमी सांगता, एक वाटेन आम्ही वी आर सेइंग दॅट वी आर हॅव्हिंग इनफ फंड्स टू टेक केअर ऑफ थिंग्स अँड वी आर नॉट एबल टू टेक केअर ऑफ दिस पार्ट. आणि GIDCन तांणी भितर घेतला इज टोटली रॉंग एज फार एज लेजिस्लेटिव्ह प्रॉपर्टी इज कन्सर्न. इट इज अ कंपनी बाय इटसेल्फ आणि हे ट्रान्झॅक्शन तुका जो सगळो फ्लो दिला एंड्स अप टू द फायनलायझेशन ऑफ द MDO and this is exactly the MDO whom they have in hand which they want to get through back route through AXKYNO. So आनी इल्ले दिसांनी समज CBI स्कॅनर परत लागलो जो लागतलोच कितें जालें? हू इज लुजींग? गोवा इज लुजींग. हू इज लुजींग रेव्हेन्यू? गोवा इज लुजींग रेव्हेन्यू. आणि हो समज आमी डिस्कशन मागता फॉर अ आन्सर्ड क्वेश्चन एंड यू आर नॉट वॉन्टिंग टू आन्सर. असेंब्ली आनी कित्याक जाय? Why are we asking for assembly? That means you have pre-decided. You have got 40 bills. आज 4 सुद्धा भूमिपुत्र म्हणून एक बिल हाडून दिला. ते बिल आम्ही वाचपाचें केन्ना, पळोवपाचें केन्ना आणि करपाचें केन्ना. सो दे आर जस्ट प्लेइंग विथ द थिंग्स. आय थिंक द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द अदर मेंबर्स विल हॅव अ डिस्कशन. बट दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू पर्टेनिंग टू गोवा. आय हॅव चार्ज इट विथ 1,000 crores स्कॅम. 37 million tons का आनी कितले आसतले ते आनी दिसांनी कळटलें. बट आवर एझम्पशन द रिपोर्ट्स दॅट वी हॅव गॉट द MDO ऑपरेट करपाक जो नॉमिनेशन बेसिसाचेर ज्या कन्सल्टंटाक घेतला इज ऑलरेडी अंडर CBI. ही नीड नॉट हॅव बीन टेकन. GIDCन जेन्ना सगळे पद्धतशीर फुडें व्हेल्ले फुडें तेन्ना ताका बायपास करून सरकार कित्याक भितर पडला? PPP मॉडेलाचेर कित्याक घेतला? नॉमिनेशन बेसीस कित्याक केला? GFR कित्याक दाखयला? GFR 94 समज अर्जन्सी आसा. आतां 2.5 वर्सां जालीं. 2.5 वर्सांनी तुमी अजून फायनलायज करना जाल्यार अर्जन्सी क्लॉज खंयचो? So there are a lot of questions which they needed to answer. Running away from the question itself, चोराच्या मनान चादणे. हेच चादणे तांचे आशिल्ल्यान all of them have run away, not wanting to answer this second time. And in the history of legislative assembly हांव मातसो सिनियर आनी कडेन उलयतालो की केन्नाच अशें जाल्लें ना की एक क्वेश्चन त्याचें उत्तर दिलां ते हावजान उत्तर दिवंक सोदना आनी वो प्रश्न समज भिवपाचो नाशिल्लो उत्तर दिवपाक प्रश्न खंय आसा? They should have answered, we would have debated. If they are clear, we could have understood. Very clearly, our charge on them of 1,000 crore scam stands. Otherwise, let the Chief Minister reply on what he has to say on my charges levied to him. In spite of a legislative error, what they have done, which is a major error, where the Speaker also normally should have been non-partisan and should have given a proper decision. They आज adjournment केला एक पर्यंत is only to evade lot of questions that could have come their way, and they are only finding ways and means to see that हे बुलडोज करून आयचे असेंब्ली सेशन जाले, तांचे डिमांड्स पास झाले, बजेट झाले जाल्यार दे रेडी फॉर इलेक्शन इंजिनियरिंग. दिस इज वॉट दे आर लुकिंग एट. आनी म्हाका दिसता गोंयचे लोक जे पळयतात शूड बी एबल टू रीड कित्याक एडजर्निंग द हावस फॉर अ रिजन इज व्हेरी पर्टिनंट. पूण जे तुमी स्वता उत्तर दिना आनी ताजेर तुमी परत हावस एडजर्न करता म्हणजे युआर जस्ट रनिंग अवे.